उसगांव कोमुनदादीचे कमिटी खातीर 27 जानेराक इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें, तशी अधिसुचोवणी काडिल्ली. मात उत्तर गोंय कोमुनदाद प्रशासन कचेरेचे क्लार्कान उत्तर गोंय कोमुनदाद प्रशासकाच्या आदेशावेल्यान इलेक्शन रद्द करपाचें थारलां म्हूण कळीत केलें. इलेक्शन प्रक्रिया नोटिफाय जाले उपरांत ती रद्द करपाचे प्रशासकाचे अधिकारावेल्यान आतां प्रकरण हायकोर्टात पावलां. सोमाराक केस कोर्टा मुखार आयली तेन्ना सरकारान स्पश्टीकरण दिलां तें अशें: 2 दिसां भितर खंय वेंचणुकेचें नवें शेड्यूल जाहीर करतले. मतदार वळेरेंत थोडे कुफुजाव जाल्ल्यान इलेक्शन रद्द केलें. वेंचणुकेक दिवचलचे तलाट्याक प्रिसायडींग अधिकारी नेमिल्लो तो ते दिसा आयलोच ना. 2 दिसां भितर इलेक्शनाचें नवें शेड्यूल जाहीर करतले. निमणे खिणाक गैरपद्दतीन कोमुनदादीचें इलेक्शन रद्द केलें म्हूण हायकोर्टान प्रतिवादी कोमुनदाद प्रशासक आनी दिवचले तलाट्यांक नोटीस काडल्या. 7 फेब्रुवारा मेरेन वेंचणुकेचें नवें शेड्यूल थारावन कळीत करचें म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगलां. नोटिफाय केल्लें इलेक्शन रद्द कित्याक केलें ताची जाप 15 फेब्रुवार मेरेन दिवंक लायल्या. केस 18 फेब्रुवाराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.